क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, बाळकाचे जो मान करूंक ताचे लागची बेसांव मागोवन घेवंक आमी हांगा पांत्या परा सांगात मेळ्ळा. आयतार न्हय जाल्यार स्वांत कुशीन आमी आयल्यात. ताणें दिवचें एक बेसांव कितें म्हळ्यार मागणें करचें कशें म्हूण शिकोवचें. कित्याक आमच्या धर्मीक जिणेंत मागणें एक मुख्य वांटो जावन आसा, मुख्य लक्षण जावन आसा. हर एक क्रिस्तांव मागता सकाळीं सांजेर कुटुंबां सांगता एक सुडे जिणेंत, आनी जायतो वेळ तसो पाशार करचिता. तें मागणें आमी बऱ्या तरेन करूंक जाय आनी आमचें मागणें देवान आयकूंक जाय. सभारपोटी आमचें मागणें देव आयकनांगी म्हणलें मोगता आमकां जावंक पुरो. खंडीत जावन देव आयकता. आमी मागचें न्हय तें न्हय जाल्यार दुसरे वस्तूंनी आमकां जाप दिता. आमी मागचें आमकां मेळना जाल्यार ताका जायतीं कारणां आसूंक पुरो आमी नेना. पूण ताचें एक मुख्य कारण कितें म्हळ्यार मागणें आनी शेगूण सांगाता वेता. क्रिश्चन प्रेयर इज एथिकल. क्रिस्तांव मागणें जिबेचें आनी वंटाचें मात्र न्हय, ताळ्याचें आनी बडबड्याचें मात्र न्हय. क्रिस्तांव मागणें शेगुणाचें मागणें, काळजाचें मागणें. हें आमी समजना. आदीं समजतालें, आतां समजना. आमी जायतो आवाज केलो तर जाल्यार जायतले आमी व्हडल्यान ताळो केलो तर जाल्यार आमचें मागणें आयकता म्हूण आमी पाती येता. न्ही गे आमच्या इगर्जेनी करता सभारपोटी तेंच न्ही गे. तर जेजू क्रिस्तान शिकोवच्या उतराचो अर्थ कितें? तुमी मागणें करतना अणभव ते म्हरी बडबड नाकात. स्पश्ट आमी आयकलें आतां जाल्यार आमी तें करता. कित्याक वय आमची गरज आसा देखून आमी पराता वयता सत. दुसरें कितें म्हळ्यार धर्मीक जिणी, सामुहीक जिणी सांगात आमी मागणें करता. सांगाता मागणें केल्यार जाता तितलें आमी आवाज करीचे म्हणली गरज ना. देव आयकता. आमचें मागणें आमची आशा काळजांत तावन वंटाक आनी जिबेक येवच्या आदींच देवाक वेता. हें सत. जाल्यार आमची पिडा वचना. आमचें मागणें एथिकल, शेगुणाचें मागणें. शेगुणा शिवाय मागणें चलना. जर तर एकलो मागणें करता पूण ताचें मागणें आयकना तर जाल्यार ताचें तें शेगूण आसा गी म्हणल्यार सवाल. जर तर एकलो नोवेना वेता, नोवेन करता, भक्तीन मागणें करता, घरा वचून ताच्या सासू माय लागीं या सुणे लागीं या घोवा लागीं उलयना, थंय झगडटा, ताचें मागणें कोणाक ताणें केल्लें? मागणें आनीक शेगूण सांगाता वेतात. दे आर टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन. हें क्रिस्तांव मागणेचें लक्षण. सभारपोटी अशें घडना. शेगूण मुख्य शेगूण कालतेपणाचो शेगूण. देवा मुखार आमी रावता आसतना आमी खालते जावन रावूंक जाय शिवाय आमी व्हडले म्हूण चिंतचें न्हय. त्याच खातीर मागण्या विरोध असो एक आमची सूख वा पाता कितें म्हळ्यार अहंकार, ओडविकाय आमची. जेजू क्रिस्त जावन ताचे आपोस्तल जावन सांत भक्त जावन मागणें करतना खालते जातात, धरणी पडटात. पूण आजकाल आमी मागणें करतना आमी मागणें केलां म्हूण सगळें आयकूंक जाय. जाता तितलो ताळो करूंक जाय, जाता तितले ताळयो पेटोवंक जाय, जाता तितले डान्स करूंक जाय. हें क्रिस्तांव मागण्याचें लक्षण न्हय. मनशाचें कशें धर्मी जिणेचें लक्षण मागणें गी, तशेंच मनशाचो मूळ अवगुण अहंकार जावन आसा. मूळ अवगुण अहंकार जावन आसा. आंजान तावन थंयतान आयलो सैतान. मूळ पाता जाल्यार आदावचें, आमचे हर एकल्याचें मूळ पाता
अहंकारा हांव व्हड म्हूण हांव व्हड हे मन जाती जावन आयले आनी सुण्या मदें पळयना न्ही एकलो आनी एक सुण्या आयिल्ल्या वेळार वचोन गुंगता न्ही हांव व्हड म्हूण न्हू तशें आमचे थंय एक व्हडणी आसा हांव व्हड म्हजें मागणें व्हड म्हजो ताळो व्हड म्हूण न्हयच दुसऱ्या संगतींनी अहंकार आसा गी हांव व्हड म्हणल्यार आसा गी देवा मुखार येताना जाल्यार अहंकार हांव व्हड म्हजो ताळो व्हड म्हजें मागणें व्हड वय आमचे थंय हो गूण आसा हो मूळ आतां उमटून आमी उडोवंक जाय हांव जाणा एका पिरकेचें दारूल आसतालें फेस्ताक एकल्यान 10 लाख खर्च जाल्यार कदने मारन दारूल आसा आनी एकल्यान येवच्या वर्सा 15 लाख ताच्याक हांव व्हड म्हूण दुवर न्ही गी तितलें पिशेपण आमचे थंय धर्मीक जिणेंत येता हो अहंकार न्हयच दारूल आसच्यान येता मागण्यांत येता आमी पळयना हांव गी बायबलांत फारिजेव मागण्या येताना हांव तितलें दिता हांव इतलें दिता हांव ताच्या बरी न्हय हांव बरो मनीस म्हूण देवाक सांगता देवाक वचून हांगाय कितलो बरो म्हूण आनी जेजूस सांगता तो पातकी फारीदेव पब्लिकान देवा मुखार नितीवन जावन गेलो म्हणून आमी मागण्या वेताना आमचें तें कालतेपण आसा गी म्हणल्यार सवाल आमी चिंतचे हांवें कशें सामा म्हजें स्थान सामा हांव देखीवन जावन आसता तुमी सगळ्यांनी हांवें केल्ल्या बरी करीचे म्हणून हांव मेलपांत जावन आसा तूं मेलपांत जाल्यार ही मास काड ही म्हाजी बस थंय बस तूं वय तुका सी मास करया जेलो घालया मागण्या करताना आपूण व्हड म्हूण आमी चिंता हेंच सत आयच्या वांजेलांत आयच्या पयल्या वाचपाक आमकां दिसून येता आतां आमी वाचपाक या पयल्या वाचपान एलिया प्रवादी विशयान आमी आयकता एलिया प्रवादीक देवा थंय चड बावडता आसलो कडपा बरी बावडता आसलो दुसऱ्या सगळ्या प्रवादींक आकाश रायान जीवशे मारले तर जाल्यार हो मागणे प्राजितांत जी येतालो सगळे आलतरी ताणें मोडल्यो त्या रायान प्रवादी जीवशे मारलो हो थंय प्रवादी मुखार येता आनी म्हणटा कित्याक तूं निजा देवा पातये नाय आज जावन 3 वर्सां आनी 6 म्हयने पावस जावन दव जावन हांगा पडचो ना म्हणून कित्याक तो तशें सांगता त्या रायाक जेजाबेल म्हणली राणी आसली ती सिरोफिनिशियन निजा देवा पातयेनांतली तिचो देव बाल पावसाचो देव तिणें शिकयताली बाल वरून पावस येता म्हणून येयल्या ताका सांगता म्हज्या उतरा शिवाय पावस जावन दव जावं येना म्हण 3 वर्सां तशेंच घडलें खंय गेलो बाल खंय गेले जेजाबेल तशेंच परतून तिच्या प्रवादींक 850 प्रवादींक आनी आपूण एकलो एकसुरो जावन मुख्य आहा म्हणल्या जाग्यार सॅक्रिफीस भेटयता आनी थंय सर्गीत उज हाडून उलपायता ताका धरूंक आयिल्ल्या दोगा सैनिकांक सेनाधिपत्यांक उजो हाडून उलपायता जॉर्दान न्हंय आपणाचें शॉल मारून 2 वांटे करता मेल्ल्या विधवीच्या पुताक जीव करता कित्याक ताचे थंय आसले मागणे आनी शेगूण तो मागणें करताना म्हणटा देवा तूं म्हजें मागणें आयकताय म्हूण हांव जाणा देवा म्हजें कावकुळट कर म्हजें मागणें आयक म्हूण आनी हर एक फावटी ताणें केल्लें मागणें देव आयकता ताणें तोंड दामच्या आदींच आयकता तोंड दामच्या आदीं मागणें तें फळ मेळच्या आदीं मेळ्ळां म्हणलें भोगता आमकां समजता हे भोगच्या फळ मेळच्या आदींच ताचो फळ मेळ्ळा म्हणलें म्हाका स्वस्थ जाता पूण शेगूण आसूं जाय सबार पोटी तो शेगूण ना अशें आमचें मागणें निर्फळ जावन वेता आतां वांजेलाक या आमी जेजू आपल्या शिसा म्हणून मागता आसतना अणभव ते बरी जायते बडबड नाकात वांजेलाची उतरां ही यथेस्ट म्हणून मागणें केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण तुमी चिंतात व्हडल्यान बोब घाल्यार देव आयकता म्हूण देवा काडना न्ही गेल्या बोब हय कोणाक आपया चड बोब घालता जाल्यार चड आपया पयशे खर्च जाल्यार व्हडना असलें चिंता पिशेंपण आमचें थंय आसा पिशेंपण आसा
पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया. पोरनो सोल्लो नवो सोल्लो क्रिस्ताची शिकोवन आमी उक्तें करया. तो कितें शिकयता, कित्याक आमी अणभवते बरी जियेता, मागण्यांत अणभवते बरी जियेता. आमचो अहंकार मागण्यांत कित्याक दाखयता. ह्या राजकीय मनीस तांच्या राजकीय जिणेंत अहंकार दाखोवंक पुरो. आमी मागण्यांत पवित्र जाग्यार अहंकार दाखयता न्ही. तर आमी कितें करी जाय, पयल्या सुवातेर देवाची खुशी कितें गी म्हूण समजूंक जाय. जेजू क्रिस्त आमच्या बापा म्हज्या म्हणल्यार मागण्यो शिकाय. देवाची खुशी ताचेर ह्या संवसारांत येयचय. म्हणजे हर एकल्यांनी साल्वार जायचें म्हूण. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. देवाची खुशी जाय जाय न्ही म्हजी खुशी. तेंच जेजू क्रिस्त शिकयता. तें आमकां पडोवन वचना. देवा हांव सांगता बरी जाय सारकें कर, थंय अहंकार. आनी दुसरें, कित्याक आमी मनीस आमकां दिसपडटो ग्रास जाय, जेवण जाय. आमचे थंय कसो आसा, देव आमचो बापूय कशें भुरग्यां बापायक मागणें करता गे मागता गे, तशें आमी देवा लागीं मागता. तें कालतेपण आमचे थंय आसूंक जाय. पूण ताका एक मुख्य लक्षान आमी देव कशें आमकां बक्षीस गे तशें आमी पेल्या बगसूंक जाय. एका उतरान सांगचें जाल्यार भाव भयणीनो, तुमीच चिंतून घेयात कितलो वेळ आमी मागण्यांत करचीता. सकाळीं उठलेल्या वेळार मिसा वेताना सांजेर आल्तारी मुखार कितले मागणे आमी करता. तें बऱ्या तरान केलें तर जाल्यार आमकांचो फायदो न्हय गे. आमी कित्याक अणभवतेवर बोबाट घालता, कित्याक बोबाट घालता, वांजेला विरोध कित्याक आमी चलता. मागणे आनी शेगून सांगाता वेतात. आवर प्रेयर इज एथिकल प्रेयर. आविलाचे सांत तेरेस मागण्या विशयान बरय म्हणल्या बरा, शेगुना विशयान बरयता. शेगुनाचे वाट संपूर्ण गायाचे वाट म्हणल्यार ग्रंथांत. आमचे तें शेगून आसात घेवन पळोवंक जाय. आमचें काळीज, आमची मोत, आमचो संबंद, आमची दिश्ट कशी आसा घेवन पळोवंक जाय. तें जावन आसा, तो जावन आसा शेगूण. बऱ्या शेगुणान आमी मागणें केलें तर जाल्यार खंडीत जावन देव आयकता. आमेन.